नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. मायनिंग सुरू झाले ना जाल्यार बजेट 334 कोटी तुटीत. अर्धो सुद्धा वर्सुकी प्लान लागना चालीक. नव्या बजेटात 1200 कोटींचो प्लान चालीक लागचे पयलींच गुटलायलो. प्रुडंटाचो बजेट पंचनामो. 450 वयर पुलीस 3 वर्सां मायज एकूच जाग्यार चिकटून. 71 जाण फाटली 10 वर्सां मायज एकाच जाग्यार. पुलिशेचे ना धड ट्रान्सफर धोरण. पळयात रिपोर्ट. तिगा भयणींचो फातोडेर बोरे ऍक्सिडेंट. एकली आगताक गेली, दोगां जखमी. एकलेक घाली मेडिकलांत. दुधाच्या गाडयेन दिलो धपको. अकस्मात पावसान सत्तरीत काजूचे लुकसाण. पीक काबार. शेतकार मारतात बोवाळ. पोरूंचो सीझन पळयल्यार अंदू 25% पीक ना. काजूय ना, फेणी ना. आणि न्यूझीलंडाक मारून ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप चॅम्पियन. ऑस्ट्रेलिया 5वे फावट चॅम्पियन. मॅन ऑफ टुर्नामेंट मिचेल स्टार्क. ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप ओपले सर्गेस फिल हिजाक. खबर विस्तारान. मायनिंग सुरू जालें ना जाल्यार सरकाराचें शिल्की बजेट 334 कोटी तुटींत वतलें. ह्या सरकारान पयलीं 2 वर्सां भांडवली रिणांतले 25% रीण पगार आनी येवजण्यांचेर घालून कारभार चलयला. वर्सुकी प्लान अर्ध्या वयर चालीक लावंक सरकाराक जमना. ह्या सरकारान आज मेरेन फक्त 999 कोटी मेरेन प्लान चालीक लायला. बजेटांत मांडला प्लान 3121 कोटींचो. नव्या बजेटांतलो 1160 कोटींचो प्लान बजेट मांडटनाच गुटलायला. प्लान अर्धो सुद्धा चालीक लागल्यार खूब जालो. पळयात बजेट पंचनामो. मायनिंग बंदी आसतनाय सरकारान 13,331 कोटींचे बजेट मांडलां. तें बी 408 कोटी शिल्की. फुडल्या सिजनात कशें तरी मायनिंग सुरू जातलें आनी 742 कोटी सरकाराच्या पदरात पडटले म्हूण अदमास करून 408 कोटी शिल्की येणावळीचें बजेट मांडलां. मायनिंग सुरू जाल्यार शिल्की, ना जाल्यार 334 कोटी तुटीत वचपाचो भंय. मात मुख्यमंत्री कितें उलोवन दाखयता पळयात. येतलें न्ही, येतलें हें जाल्यार सरप्लस वाडटलें न्ही रे. आतां ताणें सुरू केल्या शिवाय म्हाका सांगपाक जायना न्ही. आमी ई ऑक्शन केलें सादारण 20%. अजून बॅलन्स आसा ओर. तें आमी केलें जाल्यार पयशे जमा जातले. तें करतलो जाल्यार एक्सपोर्ट ड्युटी कमी जाल्यार आमी तें करतले. इतल्यान जाल्लें ना. आंकडो फुगोवन 13,331 कोटींचे बजेट सरकारान मांडलें. मात हिशेब करूंक गेल्यार 1,160 कोटींचो हिशोबूच ना. सरकाराचे बजेट पावता 13,331 वयल्यान 12,173 कोटींचेर. म्हणजे बजेटांतलो 9% प्लान चालीक लावपाचो ना. हें पयलींच गृहीत धरून सरकारान 1,160 कोटीच्या प्लानाची बेटीच घोशणा केल्या. आतां बीजेपी सरकाराच्या पयल्या 2 वर्सांचे परफॉर्मन्स पळयात. 2012-13 प्लान मांडलो 1,921 कोटी. चालीक लागलो 940 कोटी म्हणजे 49%. 2013-14 प्लान मांडलो 2,013 कोटी. चालीक लागलो 999 कोटी म्हणजे 49%. आता सरकाराच्यो पॉप्युलिस्टीक सामाजीक येवजण्यो पळयात खंय पावल्यात त्यो. येवजण्यावेलो खर्च सरकाराच्या वर्सुकी तरतुदीचे आंकडे मोडून चल्लो. मदीं मदीं 2-3 म्हयने लावार्थीच्या हातार पयशे कित्याक पडनात ताची जाप ह्या तकट्यात मेळटली. इतल्यान जाल्लें ना. स्कुलांनी टॅबलेट PC वाडटात म्हूण पालकांच्यो कागाळी येवंक लागल्यात. येवजण चालू दवरपाचेर सरकार फेरविचार करतले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार सुरवातीक उलयल्लो. मात नव्या बजेटात टॅबलेट PCचे येवजणेक बजेट 40 कोटी वयल्यान 50 कोटीचेर पावयलां. आता राज्याची अर्थीक परिस्थिती पळयात. फाटलीं 3 वर्सां वर्सुकी रीण सादारण 13% वाडटा. जाल्यार राज्याची येणावळ वाडटा 10 ते 12%. मार्च 2014 मेरेन वट्ट रीण आनी देणी 12,694 कोटींचेर पावल्या. मार्च 2015 मेरेन हो आंकडो सुमार 14,000 कोटीक तेंकतलो. मायनिंग बंद आसूनय सरकारान फाटले 2 सीझन सुमार 2,000 कोटी मायनिंगांतल्यान जोडल्यात. स्टॅम्प ड्युटी 700 कोटी. मिनाचे पावणेंतल्यान 670 कोटी. रॉयल्टी 130 कोटी. डंप कन्वर्जन फींतल्यान 360 कोटी आणि ट्रान्सपोर्ट सेस 150 कोटी मेळून वट्ट 2010 कोटी म्हणजे वर्साक सुमार 1000 कोटी सरकाराचे तिजोरेत आयल्यात. रीण वर्साक सादारण 1200 कोटी वाडटा. सरकार म्हयन्याक व्याज भरता 100 कोटी. पॉप्युलिस्टीक येवजण्यांचो खर्च म्हयन्याक 65 कोटी.
पगार, पेन्शन, ग्रॅज्युटी आणि स्कुलांचे ग्रांट्स मिळून म्हयन्याक वतात 300 कोटी. सरकाराची म्हयन्याची येणावळ सध्या 500 कोटी. 9% बजेट सरकारान चालीक लावच्या पयलींच रद्द केला. उरले 12,173 कोटी. सरकाराचे फाटले 3 वर्सांचे परफॉर्मन्स पळयल्यार बजेट प्लान अर्दो सुद्धा चालीक लागल्यार भरपूर जालो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय पुलिशेचे 450 वयर पुलीस 3 वर्सां मायज जाली एकूच जाग्यार चिकटून आसात. तातूंतले 71 फाटलीं 10 वर्सां मायज जाली एकाच जाग्यार दसल्यात. एकलो हवालदार तर 24 वर्सां जाल्यार दुसरो 16 वर्सां जाली CID सेक्युरिटी गॉम लायिल्ल्या भशेन चिकटून आसा. सरकारान खंय आतां ट्रान्सफर धोरण करपाचें थारायलां. उपरांत खंयचोय पुलीस 3 वर्सां वयर एका जाग्यार उरपाचो ना. पळयात रिपोर्ट. खंयचोय पुलीस एका जाग्यार चड तेंप उरलो जाल्यार ताचो फायदो कमी आनी लुकसाण चड. तरी आसतना गोंयांत अशेय कांय पुलीस आसात जे वर्सांची वर्सां एकूच जाग्यार दसून आसतात. गोंयांत सध्या हवालदार आनी तांच्या वयल्या रँकाचे 467 पुलीस एकाच जाग्यार वर्सांची वर्सां चिकटून आसात. एक हवालदार 24 वर्सां जाली CID सेक्युरिटीक दसला. दुसरो एकलो 16 वर्सां जाली CID सेक्युरिटीन आसा. हे पळयात कितले पुलीस कितली वर्सां एकाच जाग्यार आसात ते. एक हवालदार 15 वर्सां आनी एक हवालदार 14 वर्सां. 3 हवालदार, एक ASI 13 वर्सां. एक हवालदार 12 वर्सां. 8 हवालदार आनी एक ASI 11 वर्सां. 43 हवालदार, 9 ASI आनी 4 PSI 10 वर्सां. 42 हवालदार, 15 ASI आनी एक PSI 9 वर्सां. 48 हवालदार, 7 ASI 8 वर्सां. 59 हवालदार, 7 ASI, एक PI 7 वर्सां. 53 हवालदार, 10 ASI, 3 PSI आनी एक PI 6 वर्सां. 116 हवालदार, 19 ASI, 9 PSI, 3 DYSP आनी एक SP 5 ते 3 वर्सां. हो डेटा फक्त हवालदार आनी ताच्या वयल्या रँकाच्या पुलिसांचो. पुलीस कॉन्स्टेबलांचो डेटा घेवंक नासतनाय हो आंकडो 500 तेंकता. गोंय पुलीस अजूनय 1998 थारायल्ले ट्रान्सफर नेम पाळटात. नवे ट्रान्सफर धोरण करपाचें काम खंय चल्लां. एखादी व्यक्ती एकाच जाग्यार 3 वर्सां, 4 वर्सां, 5 वर्सां रावली जाल्यार इट हॅज इट्स ओन डिसएडवांटेजीस. वळखी जातात, वळखी बऱ्यो आसतात. ही जरी गजाल खरी असली तरी जी समाजातली काही एंटी सोशल तथाकथित एलिमेंट्स असतात दे वे यू, दे टेक यू फॉर ग्रांटेड. येणाऱ्या काळात दीर्घ काळ कोण एका जाग्यार उरचो ना. पुलीस ट्रान्सफर पॉलिसी आमी करची अशें आमी ठरयलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. तिगा भयणींचो आयतारा फातोडेर बोरी एक्सिडेंट जालो. दुदाच्या पिकअपीन तांकां धपको दिलो. मदली भयण दक्षता जल्मी आगताक गेली. व्हडली भयण दिक्षा मुणकाराक बरोच मार लागला. तिका बांबोळे मेडिकलान घाल्या. धाकली भयण गीता नायकाक मातसो मार लागला. तिगाय बोरये नवदुर्गेची ओटी भरपाक वताली. तिगांचे कुळार बोरये. फातोडेर सुमार 5 ही गजाल घडली. पुलिसांनी ड्रायव्हर कामताराम मिश्राक ताब्यात घेतलो. घेवया एक विराम.